केंद्रीय खण मंत्रालय आनी पीएमओतल्यान राज्य सरकाराक 2 पत्रां आयल्या म्हूण काँग्रेसीन जाहीर केल्ले। केंद्रान गोंय सरकाराक जाय जाल्यार मायनिंगाचो इश्यू परत सुप्रीम कोर्टात व्हरपाचो सल्लो दिला अशें त्या पत्रांत म्हणलां म्हूण काँग्रेसीचो दावो। मात बीजेपीचे आमदार खासदारांचे राज्याक खंय कांयच खबर ना। म्हाका खऱ्यांनी खबर ना असले म्हाका दाखोवचें रिकमेंड करता कोर्टान वयचें म्हणून हांवें पळोवना स्वता पळोवना मे बी येयले जातले मे बी ना येयले जातले पण हांवें स्वता पळोवना म्हाका सांगूंक शकना। म्हाका जर कॉपी दाखयली तेणी काँग्रेसीन कोणा दाखयलेली म्हाका दाखयचें ना काँग्रेसीन लेटर आसा काँग्रेसीन दाखोवचें काँग्रेसीन अशी कितलीशीं लेटरां आसा दिसता की खूब ते लोकांक दाखोवपाक सोदता दाखोवचें तांणी खंयचे आसात तेंचे कडेन येयल्या तशी कितें लेटरां म्हज्या नॉलेजाक तरी खबर ना म्हाका तरी खबर ना। आतां कितें तें मोदी सरकार करतलो म्हूण सगळे वाट पळयतात। सो तेका सगळे खबर आसा सो दे मस्ट बी मेकिंग सम एफर्ट इन ब्रिंगिंग कितें तरी जालें गरीब लोकांचे गोंयचे जनतेचेर न्याय अन्याय जाल्लो आहा तेका सोल्युशन आमी काडटा तेणें काडटा आमी काडना। ओके आमी फक्त वाट पळोवपाची आतां काडटा ना 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 फॉलोअप जातलेंच ना तेजे तोंडांतल्यान पयर स्टेजीचेर कार्यकर्ते 5000 कार्यकर्ते फुडें हो विशय तेणें मांडलो आमी मांडली पयलीं म्हणजे तेका खबर आसा आनी न्यायीक सोल्युशन म्हणल्यार टू द कोर्ट हाडपाक जाय। सो इट इज देअर बिजनस टू डू इट नॉट द स्टेट गव्हर्मेंट आमी फक्त ताका बरोवंक शकता। सो आतां उरला ते तेणी करपाक जाय बिकॉज इट्स अ सेंट्रल सब्जेक्ट कन्करंट दिसता जाता आमी वगीर रावचे ना आमी फॉलोअप करतलेच। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळयेकर।